प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचें शुभवर्तमान जावन आसा लुकाचो 13वो विस्वोर वोड 10 ते 17 पर्यंत. Luke chapter 13 verses 10 to 17. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू एका सबाता दिसा एका देवस्थानान शिकोवन दितालो. ओचित ताच्या मुखार दिश्टी पडली 18 वर्सां देंवचारान अपंगूळ केल्ली एक बायल. ती सारकीच पोंगी जाल्ली आनी तिच्यान तकली उखलून नीट उबी रावंक जायनासलें. जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी आपोवन हाडून म्हणलें, "आगे, तुज्या वायटांतली तूं सुटली." आनी ताणें आपले हात तिचे दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. पूण जेजून साबाता दिसा पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानाचो अधिकारी पिंडोळून असो लोकांक उलोवंक लागलो, "वावर करूंक 6 दीस दिल्ले आसात. त्या दिसांनी येयात आनी बरी जावन वचात. साबाता दिसा नाका." परतीपालून सोमयान ताका म्हणलें, "आरे दोंग्यानो, तुमच्या भितरलो जोण एकलो धांवणीक बांदलेल्या पाडकाक गाडवाक सोडून ताका साबाता दिसा उदकाक व्हरोना, तर 18 वर्सां देंवचारान बांदून दवरलेले हे आब्रामाचे दुवे ह्या साबाता दिसा सोडची न्हय आसली?" अशें तो म्हणटा आसतना सगळ्या ताच्या दुस्मानांक लॉस जाली. पूण ताच्यो अजापाच्यो करण्यो पळोवन सगळ्या लोकांक मोठी खोस जाली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शुभवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की एका साबाताच्या दिसा जेजू कशें एके पोंगे बायलेक बरो करता. आनी ह्या पेखणीची बरी खबर म्हणल्यार जेजू तिका एका साबाताच्या दिसा देव मंदिरान बरो करता. आतां भाव भयणीनो, देव मंदिरान थंयसर याज्ञीक आसले, फारिज्यो आसले, धोमशास्त्री आसले, हे सगळे धर्माचे लिडर आसले. पूण ते ह्या बायलेक 18 वर्सां बरे करपाक पावंक नासले. म्हाका दिसता आमी हें उतर आयकता तेन्ना आमी चिंतूंक जाय. ही बायल 18 वर्सां बरी नासली. ती देव मंदिरान 18 वर्सां येताली आनी कोणेच तिका देव मंदिरान बरी करूंक ना. आनी शेकी त्या दिसा जेजू आसता त्या देव मंदिरान, तो देवाचें उतर शिकयता, देवाच्या उतराची सजमणी दिता, देवाचो मोग, देव आमचो कितलो मोग करता तो आमकां दाखयता. आनी भाव भयणीनो, हें सगळें केल्या उपरांत कितें करता तो त्या बायलेक फुडें आपयता साबाताच्या दिसा. आनी व्हडलें म्हणल्यार साबाताच्या दिसा म्हणजे कितें, तो लोक धर्माचो लिडर साबाताच्या दिसा कांय काम करूंक सोदिनासलो अशें बरयल्लें. पूण कोणाक बरी करूंक जाय वा कोणाक पेखणी दिवंक जाय अशें बरोवंक नासलें. पूण ते सजमताले की जेजून तिका बरी केली जाल्यार तिचे हात वयर केले, हात सकयल केले, वा ती पोंगी बायल आसली जाल्यार ती चोलान येयल्ली जाल्यार ती आतां साबाताच्या दिसा काम करता म्हणून अशें त्या लिडरान जेजूक हाडावंक सोदताले. कितें घडटा भाव भयणीनो, जेजू ती बायलेक आपयता, तिचेर हात दवरता आनी तिका म्हणटा, तूं सुटली तुज्या पिडेवंत तुज्या त्रासांतली, आनी तिका आतां बरी करता 18 वर्सांनी. आनी भाव भयणीनो, 18 वर्सां ही आब्रामाची धूव, जेजून म्हणलें तिका आब्रामाची धूव, साबाताच्या दिसा तिका बरी केली. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ताणें तिका साबाताच्या दिसा बरी केली, हे जे धर्माचे लिडर आसले, याज्ञीक आसले, फारिजो आसले, धोमशास्त्री आसले, ते आतां जेजूचे आड उलोवंक लागले. म्हणून साबाताच्या दिसा कित्याक तुमी पेखणी करपाक येतात, तुमच्यान दुसरे 6 दीस आसात, कित्याक साबाताच्या दिसा येतात. आनी त्या वेळार जेजून तांकां कशे भाशेन तांकां शिडकावणी दिली. तांकां म्हणलें, आमी दुसरें काम जें आमचें आहा आमी कोत्ता, पूण हे बायलेक जी इतली त्रासाना तिका बरी करपाक आमकां साबाताचो दीस पडोवंक जाय. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी सगळीं थोडीं जाणां आमी सदांकाल मिसाक वेता, थोडीं जाणां आमी आयताराच्या मिसाक वेता, थोडीं जाणां आमी खूब वावर इगर्जेन करता. आमी सेक्रेटरीचें काम,
आमी बांक पुसपाचें काम, मागीर इमाजी नितळ करपाचें काम, मेंटेनन्स करपाचें काम, याज्ञिकाक पाद्रीक आदार करपाचें काम, हें सगळें आमी करता. पूण खरीत भाशेन जेन्ना आमकां आमच्या जिवितांत कसले त्रास आहात, आमचे कुडीन कसले त्रास आहात, आमकां कसली पिडा आहा, आमी आतां इगोर्जेन वचोन देवाचें उतर आयकोन आमी बरी जाल्या काय? आमी फकत धर्म करता. आमी वेता थंयसर इगोर्जेन, आमी समजता की आमी थंयसर खूब सेवा केली, कोणाक बसयली बरे भाशेन, खूब काम केलें थंयसर, देव आमकां बेसांवनी बसतलो. पूण देव आमकां विचारता, खरेपणी तुमी म्हज्या उतराचेर बावट दवरता काय? खरेपणी जें तुमकां शिकोवण मेळटा थंयसर तें तुमी आयकोन तुमी पाळटात काय? आनी जो कोण शिकयता तो तुमकां सत सांगता काय? ह्यो सगल्यो वस्तू आमी विचारूंक जाय भाव भयणीनो. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून आमकां सांगलां जुवाचो 8वो 20 वड 32 ताणें म्हणलें तुमी सत आयकतल्यात आनी सत आयकून तुमी स्वतंत्र जातल्यात. म्हणजे कितें? जेन्ना आमकां आमी सत आयकता, देवाचें उतर जे बरे भाशेन आमकां सजमणी दिवन आयकलां आमी की सत तें, आमकां ती सजमणी मेळोन आमचो भावार्थ जाता वाडटा, आनी भावार्था वरवीं जें जेजून आमकां स्कुरसार केलां तें आमकां फावो जाता. पूण भाव भयणीनो, आमी फकत धर्म केलो, आमी फकत थंयसर आमी देवस्पण करूंक जाय, आमकां जें धर्माचें करूंक जाय तें आमी करून पावता. म्हणजे आमचें म्हणटा तें इंग्लिशीन ताका म्हणटा ऑब्लिगेशन. आमी फकत ऑब्लिगेशन केलें, आमी समजता की आमी बरें आयताराचें केलें, उडोवन जालें, आमचो तेल जालो उडोवन केलो, आमी काबार करून उडयलो, आमी तें नवें केलें, आमी तें फेस्त केलें. पूण खरेपणी आमी उतराचेर भावार्थ दवरूंक ना जाल्यार आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. आमी आमकांच विचारूंक जाय, आमी क्रिस्तांव, आमी ओन भावार्थी, आमी इगोर्जेक वचोन क्रिस्तांव जायना. आमी फकत जेन्ना जेजूचेर भावार्थ दवरता, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, तें उतर आमी पाळटा, तेन्ना आमी भावार्थी, आमी क्रिस्तांव जाता. भाव भयणीनो, खूब लोक अशें आयकत जाल्यार ताका बरें दिसना. कित्याक ते म्हणटात इतलीं वर्सां आमी इगोर्जेक गेल्या पूण आजून पासून आमची पिडा पयस जावंक ना, इतले आमचे त्रास पयस जावंक ना, आजून आमी त्रासानात, आनी त्रासान आसा जाल्यार आमकां घटाय ना, आमकां शांती ना. कित्याक काय भाव भयणीनो? कित्याक आमी तें सत तें आयकना, तें स्वताचेर आमी नियाळ करिना, तें सत आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळिना, आनी आतां आमी त्या दुयेंसांनी, आमी पिडेन आमी दिसान दीस वाडत वेता. आमी आतां खूब त्रासान जियेता, आनी जेजूक नाका, देवाक नाका आमी असलें जिवीत जिवंक. तर आयज खरीत भाशेन भाव भयणीनो, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, जें आमी आयकता, हें देवाचें उतर जें आमी आयकता, खरेंच आमी ती सजमणीक आमी पाळटा काय? खरेपणी आमी हें उतर जें आमी आयकलां तें उतर आयकोन आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिता काय? आनी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवन तीं आतां जैतिवंत जिवीत आमचे भाशेन जियेतात काय? ह्यो सगल्यो प्रश्नाचो जबाब आमी आयज खरीत भाशेन देव पवित्र आत्म्या कडेन आमी नियाळ करून हो प्रश्न घेवया, करया आनी जबाब मेळुया हो पवित्र आत्म्या उदेशी. आनी जें देवाच्या उतरान आमकां सांगलां ताजेर नियाळ करून येवन दिसपट्ट्या जिवितान हें उतर पाडून एक जैतिवंत जिवीत, एक बरें जिवीत जिवंक, एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.